मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आज वार कोण रे? सॅटर्डे. आयज आसा शेनवार आणि न्ही आता सकाळची 11 जाली, 11:10 जाली, दनपार जाली. सो 11 जाली आता सकाळची. आणि आयचो व्हिडिओ जसो पण हांव आतां स्टार्ट करता ह्या कंडिशनान. आतांच न्ही जस्ट भितर वचून तोंड धुवन उदक मारून मातशें न्ही तोंड जें आसा पळय तें ड्राय करून आयलें. म्हणल्यार बी परत स्वेटींग जावन सगळें चिकचिकीत जालें. गरमी असली जाता ह्या दिसांक, भरपूर जाता गरमी. अशें म्हाका पयलीं दिसतालें की म्हाकाच जाता गरमी अशें म्हणून, की हांवूच म्हणटा म्हणून गरमी जाता म्हणून. बट ना, सगळीच म्हणटा गरमी जाता म्हणून. मा बी थंय बोवाळ मारता रावपा जायना गरमेन अशें म्हणून. आनी आयचो वेदर जो आसा पळय न्हू, सामको म्हणजे सामकोच बकवास असो. ना वत आसा, ना वारो आसा, ना आनी कितें आसा. फकत एक हें मारता, ह्युमिडिटी भरपूर आसा, ते एक उबस मारता म्हणटा पळय सारकी तशी मारता. आनी फकत स्वेटींग जाता भायर वत ना जाल्यार बसून. पावसाक अशें येयला असं दिसता पावस पडटलो अशें म्हणून. बट गरमी बी जाता, पावस पडपाचो आसता तेन्ना अशी इतली गरमी जायना. सो भरपूर गरमी जाता सामकी. तर आयचे व्हिडिओ कंटिन्यू करूया. गरमी बी जी आसा पळय ती कंटिन्यू ही अशी करून जायत रावतली. स्वेटींग जायत रावतलें. आतां जेन्ना म्हणल्यार अशें करून गरमी वचना पळय तेन्ना म्हाजी हालत जी आसा पळय ती अशा रितीनच तुमकां पळोवपाक मेळटली. तर 11 जाली आनी घरांतली कामां बिमां सगळीं जाल्ली आसा सकाळच्या रुटिनाची जें कितें आहा ती. आनी आतां जेवणाच्या रुटिनाचें म्हळ्यार आफ्टरनुनाचें जें कितें काम आसा पळय न्हू तेजें प्रिपरेशन चालू आसा. फॅन लाय रे, तें गरमी जाता दिसता. सो आनी बायेक बीन इतली गरमी जाता ना, ते आनी सामकें चिडचिड करता. अशें ना की अशें हें केल्यार न्हिदलें जाल्यार बी उठटा रोखडें. भितर मातशें एसी लावन दवरलें जाल्यार न्हिदता. आनी भायर बी जर न्हिदयलें न्ही अशें करून फेना वाऱ्यार जाल्यार भितर सुद्दां फेना वाऱ्यार न्हिदयलें न्ही कशेंच न्हिदना. तेका सामकें अशें करून केंसांतल्यान सामको माथ्यांतल्यान घाम येता आनी मानेक बी चिकचिकीत जाता. सो मागीर तेका कितें जाता, अशें करून तेका गरमी फुटलेल्या भशेन जाता. सो डॉक्टरान सांगलें तेका चड गरम हितून दवरिनाका, मातसो टेम्परेचर हाय जालो की ना मातशें एसी बी लावन दवर अशें म्हटलां. म्हणून हांव मागीर तेका कितें करता, दनपारचें न्हिदयता पळय तेन्ना एसी लायता आनी रातचें आमी न्हिदता तेन्ना म्हणटा एसी लायता. न्ही जाल्यार मदीं तेका हांव ट्राय करता की फेना वाऱ्यार दवरुपाचें. बट ना, खूब त्रास जाता तेका. सा चिडचिड करता, न्हिदना कांय ना, फीड बसून घेयना गरमेक लागून. मागीर एसीची बी चडूय संवय बरी न्ही, खंय वयतगीर मागीर त्रास जाता अशें म्हणून हांव ट्राय करता. बट कितें करूं, वेदरूच असो आसा की एसी लावन दवरुपाकूच पडटा. पळय आसा हांगासर खेळटा, दाखयता तुमकां. पळय हांगासर आसा खेळटा आनी हो बी बसला. हाय म्हणटा रे. खंय रे, तकली व्हरून पोटा लायली मरे सारकी. आनी बाय आसा हांगासर खेळटा, बाप्पाय पळयता. तें असो करून फॅन बी फूल लायलो न्ही जाल्यार मातशें 1-2 मिनटां रावतलें. मागीर गरमी जावपा लागली की चिडचिड करतलें. ताका मातशें न्हिदयल्लें हांवें हांगा फॅना पोंदा, उठलें रोखडेंच. आनी हे कपडे काल धुवन घातलेले सुकत ना, मागीर राती स्टँडारूच दवरले हांगा. सो आतां सुकतगीर काडला. भायलो वेदर दाखयता तुमकां. हें पळय जालें चालू पिरपिरे. हें पळय असो आसा वेदर. ना वत आसा, ना वारो आसा, ना कितें आसा. सामकें अशें बेजार येता सारको भायर पळोवपाक सुद्दां. इतलें हें सामकें पळय अशे रितीन. सो आतां बायचे थोडे कपडे धुवन हें केले, ड्रायराक लायतले म्हणून चिंतलेले वेदराक पळोवन. पळोवया ड्रायराक लायता आनी सुकपाक घालता. वयर आमचे कपडे व्हरून घातले हांवें. स्टँड दवरूं जाय भायर पिरी पिरी करता तेका असो गरम जावपा लागता. आनी भितर म्हजें रांदपाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा, दाखयता तुमकां. हें पळयात हांगासर रांदपाक म्हणल्यार भंय दिसता आतां. हो हांगासर कुकर लायला, मूग लायले आयज बेश्टो रोस करपाक. आनी भाजी काडून दवरल्या, गड्ड्याची पानां जी आसता पळय ती पानां आनी गड्डो घालून भाजी करतलें. हें हांगासर आदन केलां. आनी दाखयता तुमकां हें हांगासर न्ही एप्पल जो आसा पळय न्हू तो स्टीम करपाक दवरला. बंद करता गॅस. सो बायेक हो एप्पल जो आसा पळय न्हू तो स्टीम करपाक दवरला. आनी पळयात एप्पल बी सगळे पिड्यार जाले. हो पळय एक असो जालो, एक आनी एक सामको असो जाला. ते गरमेन तेंचेय बी पिड्यार जाता. आनी भायल्यान पळोवपाक पळयात कितलो मस्त दिसता. कांयच ना, बरो आसा सारको, मोव बसून जावना. आनी भितर हे पळय अशे रितीन सगळो एप्पल जो आसा पळय न्हू तो पिड्यार सामको. आनी तेंची बी चूक म्हणपा ना की तेणी मुद्दम जावन काय ते दिना न्ही अशें करून. आतां पळय हो आतां असो करून भायल्यान कितलो बरो आसा पळय, सारको आसा, कांयच ना.
सो क्लीन आसा, घट बीन आसा, अशें ना की मोव बी जाला म्हणून पळय घट आसा तांकां म्हणून कशें कळटलें भितर कितें जाला म्हणून. सो हे हांगासर भितरल्यान काळें जालें गरमेक ते आतां तेंचे म्हणून फ्रुट्स बीन अशेंच पिड्यार जाता न्ही. सो तरी 2 पिड्यार जाले. मागीर एक हेजो अर्द असो हांवें बायेक आतां स्टीम करपाक घातला. आनी किचनाक रांदपाक म्हळ्यार भंय दिसता. आतां तुमकां दोनूय गोश्टी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो हांव एक्सप्लेन करता. दोनूय गोश्टी इन सेन्स रांदपाक कित्याक भंय दिसता तो आनी सेकंड थींग बायेच्या जेवणाचें. आतां फर्स्ट थींग म्हटल्यार बायेच्या जेवणाचें. तुमी म्हणटले आतां अन्नप्राशन बी कांय करूं नाका म्हणून बायेक डायरेक्ट अशें करून जेवण लायतात करनाका म्हणटले न्ही रे. बायेचें अन्नप्राशन जें आसा पळय न्हू तें आमी केलें न्ही रे. आनीक तेजो व्हिडियो जो आसा पळय न्हू तो तुमकां मागीर येतलो. 1-2 रिजना खातीर तो व्हिडियो जो आसा पळय तो हांवें पेंडींग दवरला. तितूंतलें फर्स्ट रिजन म्हटल्यार म्हाका न्ही तितून बायेचे फेस आसा पळय न्हू तो सगळो हायड करून तो व्हिडियो जो आसा पळय तो हे तुमकां दिवपाचो ना. तितून हांव बायेचो फेस आसा पळय तो तुमकां दाखयतलें. ताका लागून हांवें तो व्हिडियो थोड्या दिसा खातीर दवरला. आनी थोड्या दिसान तुमकां हांव बायेचो फेस रिवील करतलें न्ही तेच्या नंतर तो व्हिडियो जो आसा पळय तो तुमकां दितलें हांव. आनी अन्नप्राशन जें आसा पळय तें आमी सामकें डिफरंट तरेन केलां. तुमी इमॅजीन बी केल्लें आसतना की अशें बी आमी अन्नप्राशन करतलीं काय म्हणून. अचानक आमचो प्लॅन जालो त्या रितीन करपाचें आनी आमी अकस्मात त्या रितीन अन्नप्राशन जें आसा पळय तें केल्लें आसा. ना पयलीं अशें तुमकां तयारी हे तें कांयच दाखोवना. हेकाच लागून की 2 दिसां भितर आमचें जें आसा पळय प्लॅनिंग जालें आनी ते 2 दीस हांवें व्हिडियो जो आसा पळय तो शूट केलोच नाशिल्लो गडबडीक लागून. सामकी गडबड जाली आमची ताका लागून. सो दाखयता तुमकां हांव मागीर तो व्हिडियो तुमकां कळटलें बाय पळय धर म्हणून. मातशें उखल न्ही ताका. आनीक सेकेंड म्हटल्यार रांदपाक भंय दिसता सारको हेकाच लागून की गॅस मेळना आतां ताका लागून भंय दिसता. आमचो आसा एक सिलिंडर भरलेलो आनी एक जो आसा पळय तो सोंपपाक आयला सामको लायिल्लो आसा तो. आतां बुकींग सोंपलें की बूक करपाक जाय. मागीर बूक जालोच म्हणून जायना. बूक जावपाक पयलीं 2-3 दीस वता. मागीर तो OTP येयल्या नंतर खंय 15 दिसाच्या नंतर मिनिमम 15 दीस तरी वताच खंय गॅस सिलिंडर जो आसा पळय तो मेळपाक. आनी अशें बी ना की हाडून दिता म्हणून. पयलीं येताली न्ही गाडी गॅस सिलिंडराचेर आतां वचून हाडपाचें खंय लायणीक रावन दिसाक 20च कितें गॅस दिता अशें कितें म्हणून सांगतालो हो. आनी ती नेबर बी सांगताली कितले आतां आमकां मंगळाराक येतालो गॅसाची गाडी जी आसा पळय ती सिलिंडर येतालो मंगळाराक. 2 मंगळार जावन गेले आजून येयले ना. आतां हो येता तो 3रो मंगळार आयज शेनवार. आतां त्या तरी मंगळाराक येता काय पळोवया म्हणटाली ती. नाजाल्यार हांव वचून हाडपाचें खंय. आनी ते बी लायणीक रावन दिसाक 20च कितें दिता अशें कितें सांगताली. खबर ना कितें आनी कशें म्हणून. ताका लागून रांदपाक बी भंय दिसता कितें करूं कितें नाका जाता. आनी आतां आनी बायेचें जेवणाचें स्टार्ट जालां न्ही. सो ताका म्हणटकीर सारकें टायम टू टायम सगळें दिवपाक जाय न्ही. सद्याक ताका हांवें 1 मील स्टार्ट केलां. पळोवया कशें कितें तें. आतां एप्पल सद्याक ताका हांवें स्टीम करून घेतला. मातसो थंड करता मॅश करता आनी ताका लायता. आयज फर्स्ट टायम तेजें आफ्टर अन्नप्राशन न्ही आयज फर्स्ट मील जो आसा पळय न्हू तो आमी ताका दिता. पळोवया तें कशें कितें एक्सेप्ट करता आनी कितें ना तें. सकाळीं ताका इल्लेशें उदक घातलेलें. उदक पिलें तें थोडेंशें. आतां हें पळोवया कशें घेता तें आतां मील. दाखयता तुमकां मागीर सांगता कशें कितें ताणें एक्सेप्ट केलें काय ना तें. एप्पल हांवें हेका लागून चूज केलां की मोस्टली कॉमन फ्रूट म्हणटा तो एप्पलूच आसता न्ही. सो एप्पल किंवा बनाना हेजेर डॉक्टरान सांगलें की स्टार्ट कर अशें म्हणून. सो पळोवया एप्पल आतां हांवें ताका स्टीम केलां. मागीर पळोवया कशें कितें एक्सेप्ट करता. सांगता तुमकां हांव मागीर आनी थोड्या टायमान की डॉक्टरान म्हाका कशें कितें सांगलां कितें ना तें. तेजेर तुमी बी तुमचें कितें तरी सजेशन जावं एडवायस जी आसा पळय न्हू ती बीन दिया म्हाका. कित्याक की तुमी कशें भुरग्याक फूड तुमचें इंट्रोड्यूस केल्लें आनी तेणें कशें एक्सेप्ट केल्लें. तुमी तें म्हळ्यार अशें भुरगीं घेयना न्ही स्टार्टींग सो तुमी कितें तरी ट्रीक वापरता म्हाका तुमी सगळें एक सांगात सजेशन तुमचो एडवायस जो आसा पळय तो दियात. कित्याक म्हाकाय बी खूब हेल्पफूल ठरतलें. कित्याक म्हाजें बाय जें आसा पळय तें खूब चुजी आतां कशें एक्सेप्ट करता खबर ना. उदक बसून घेवपाक ताणें इतलो प्रॉब्लम केला ना. 8 दीस उदक लावन आतां तें 1-2 चमचे उदक जें आसा पळय तें घेता. कशेंच घेयना आशिल्लें. सो डॉक्टर बी म्हणटाले उदकाक कशें केलें जाल्यार तुका तें जेवणाक बी मातशें उठाबशा काडपाक लायतलें अशें म्हणून. पळोवया कशें कितें तें. सांगता तुमकां हांव डॉक्टरान कशें कितें सांगलां तें. मागीर तेजेर तुमी बीन तुमचे एडवायस दिवपाक शकता म्हाका. ओके. सो चलो आतां वता सद्याक तो हें स्टीम करपाक घातला पळय एप्पल तो थंड करपाक घालता आनी लायता ताका पळयता कशें कितें करता तें. आनी रांदून बी घेता बेगी बेगीन. आनी हो पळयात हांगासर बोवाळ मारता त्या जेवणाक. सो हे पळयात हांगासर बायेचो एप्पल जो आसा पळय न्हू तो स्टीम करून जालो. आतां न्ही हांव हो मॅश करून घेता. रावा रे इलो काय सांवात घालून आयलो. पयलीं गरमी
ते भितर बाय वे करता आनी तिथे भितर मागीर खिळखिळ्यो वाजयता आनी कितें वाजयता. सो हेनी आतां अशें करून मातशें मॅश करून घेता. ओके. एक्चुली न्ही डॉक्टरान म्हाका सांगलें फ्रुट्स बी जे आहा पळय ते तूं अशेंच लाय रो अशें करून बॉयल करपाची जर स्टीम करपाची गरज ना अशें म्हटलेलें म्हाका डॉक्टरान. बट काल हांवें खूब व्हिडियोज जे आसा पळय ते पळयले पिडियाट्रिशन्स जे आसा पळय तेणी म्हणपाक ते दाखयता की चिकू बनाना जे आसा पळय ते स्टीम करपाची गरज ना. एप्पल बी जे आसा पळय न्हू पियर्स एप्पल ते स्टीम करून लावूंक जाय अशें म्हणजे कितें डायजेशनाक इजी वता अशें. सो म्हटलें सद्याक ताका हें स्टीम करून हें करून मॅश करून लावया अशें म्हणून. मागीर तें घेवचें ना न्ही मातशें हेवी जातलें न्ही ताकाय बी डायजेशनाक आनी आतां गरमी बी पडटा अशें म्हणून मागीर कॉन्स्टिपेशन हें तें जाता न्ही अशें म्हणून म्हटलें मातशें बॉयल हें करून स्टीम करून घेवया अशें म्हणून. पळयता हेजी कन्सिस्टन्सी मातशें इल्लेशें हें घालता फॉर्मुला मिल्क घालता मातशें पातळ करून घेता मातशें सारकें मॅश करून घेता हें. ओके. पळयता घेता जाल्यार मम कर मम कर. कितें म्हणून कळना हें कितें दिता हें आयज म्हणटा दिसता. आयज बोंबा ना म्हाका म्हणटा तो न्हू रे. सकाळीं तर दिलेलो आतां कितें दिती मम्मा म्हणटा न्हू रे. मम्मा कितें दिता गो ती आतां अशें म्हणटा पूण खाता. खातात हांगासर बायेन थोडेशें खाल्लें आनीक थोडेशें सांडलां म्हणल्यार हो एक जो चमचो आसा पळय न्हू तो एक चमचो बी असो करून ताका लायलो आसतलो आमी कंप्लीट एक चमचो बी खाल्लो आसतलो ताणें. एक चमचो बारीक जो चमचो आसा पळय न्हू बारीक सामको बारीक चमचो तो चमचो एक अख्खो चमचो बीन ताका खावयलो आसतलो टोटल. बाकीचें अशें दवरलां म्हाका भंय दिसता खावपाक चडय बीन कांय आयडिया ना न्ही हें फस्ट टायम न्ही तेजें अशें म्हणून हांव उरलेलें तशेंच दवरलां. तें घेतालें लायलें जाल्यार घेता आशिल्लें आतां जें ताका लायलें पळय तें ताणें घेतलें. हें बीन थोडेशें आनी घेता आशिल्लें पूण हांवें एक स्पून हें जालो म्हटलें आनी कंप्लीट पुरो म्हटलें आतां बंद केलें ताका लावपाचें. मागीर पळोवया फाल्यां आतां डायरेक्ट बरें उमेदीन खालें आनी हांसून दाखयता ताका मातसो डिफरंट टेस्ट मेळ्ळो आनी गोड असो. सो आतां मातशें कपडे बी चेंज करता आनी सोमतें न्हाणयता. सगळ्यांनी कपड्यार घालून घेतला. सो कपडे काडटा तेजे मागीर ताका कपडे काडल्या हें करता पुसयता मातशें आनी एक 5-10 मिनटां वेट करता आनी सोमतें न्हाणयता ताका. ओके. तें घाल नाल्यार तें सकयल घाल मांड्यार आनी न्हाणयता ताका. शिताक तांदूळ घातलेले शीत वाळून घेता सोमतें आनी तेजी न्हावपाची तयारी जी आसा पळय ती करता. ओके. ओके. मागीर पळयता गॅस वेस्ट करपाचो ना आनी सो मेळटा मागीर तुमकां सोमतें आतां बायेक न्हाणयता बी कपडे बिपडे काडून घेता हांगच्यान मेळटा. कितें जालो धर खंय मेळटा मागीर थोड्या टायमान. 6:30 जावपाक येयली ऑलमोस्ट. सकाळीं जें हांवें शूट केल्लें पळय तेज्या नंतर येता तेज्या नंतर मागीर हांवें कांय शूट करूं ना. हांव हांगासर वयर गेल्लो कपडे हाडपाक. सो वयर कपडे घातलेले सुकोवप ते हाडूच नाशिल्ले आनी हांगासर बायेचे थोडे कपडे काडून घेतलेले हांवें उदक थोडे आसा तशेंच काडपाक जाय आनी येतात ना अजून येवं ना. हो हांगासर घालता उदक पयलींच गाडयेर मारूं लागलो. गाडी सामकी पळोवपाची ना सगळें बुरशें जालां. उदक मारता झाडांक घाल न्ही पयलीं आवाज मोठो येता. खंय न्ही अशें करून पाक करून दवरली न्ही म्हणटकीर बुरशें जाता अशें करून कित्याक पडटा बी हें हांगासर अशें करून कितें पडटा मागीर तेजेर आनी सामकी बुरशी जाता. आनी भायर वेदर असो जाला पावस असो ह्या सायडीच्यान तुमकां दिसता सगळं काळोख जाला पळयात. तूं आतां उदक घालता झाडां आनी पावस येयलो जाल्यार एक्चुली काल घालता म्हणटालो तो म्हाका मागीर असोच इतल्याच लेट घालता म्हणटालो मागीर हांवें नाका म्हटलें सगळें मच्छर मागीर भितर येतात अशें म्हणून घालनाका म्हटलें.
म्हणल्यार मागीर सकाळचें कितें जाता वत येता न्ही सो घालूंकू मेळना वताचेर उदक घालूं जायना न्ही झाडांक ताका लागून झाडां जी आसता पळय ती चरचरता सामकी वता हेजेर तापलेले हेजेर घालतकीर. सो भायर न्ही शूट करता करता बाय उठले, बाय न्हिदलेलें आशिल्लें सो उठलें आनीक तें उठ्ठा रडटा म्हणून हांव भितर धांवट येयलें पळय सो ताका घेवन भायर गेलें. मातशें न्ही तें अशें करून ताका म्हळ्यार तो उदक बी घालता पळय तेन्ना अशें बरें पळयता मातशें अशें उदकाचो आवाज आहे ते सगळें ताका बरो दिसता मातशें इंट्रस्टींग अशें कितें तरी डिफरंट अशें न्ही सो तें मातशें ताका घेवन भायर रावता हांव तेन्ना मातशें भायर रावलें मागीर पळयलें भियेलें हें केलें आनी मागीर परत रडपा लागलें. ताका भूक लागली गरमी जावपा लागली भायरूय आयज सामकी दमटी दमटी अशी न्ही वारो ना कांय ना सो स्वेटींग जावपा लागलें. मागीर ताका फीड घाल ताका थांबय हें न्हिदय हें तें म्हणल्यार तितूनच टायम जो आसा पळय तो केलो. सो तेज्या नंतर मागीर 1-2 फोन कॉल्स हे ते अशें म्हणून मागीर टायम पावत ना कसोच. आनी आतां न्ही तुमी बिलीव करपा न्ही 11:15 जाल्या आनी हांव हो व्हिडियो कंटिन्यू करता. सो तितून भितर म्हाका न्ही एक व्हिडियो जो आसा पळय तो शूट करपाचो आशिल्लो जो हेज्या पयलींचो व्हिडियो तुमी पळयला पळय न्हू तो. सो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड व्हिडियो आशिल्लो तो शूट केलो. सो तो हे व्हिडियोच्यान पयलीं तुमकां दितलें हांव म्हळ्यार तुमी ऑलरेडी पळयला आसतलो तो व्हिडियो जो आसा पळय न्हू तो. सो तुमचे खुबशे म्हळ्यार रिक्वेस्ट आशिल्ले तुमकां खूब कितें लिंक हे ते जाय आशिल्ले सो ते सगळे हांवें तुमचे वांगडा शेअर केला त्या व्हिडियोन. ओके जर तर तुमी कोणी पळोवना जाल्यार तुमी तो व्हिडियो चॅकआउट करपाक शकता. आनी सेकेंड थींग तुमकां हांवें सांगलें न्ही डॉक्टरान कशें कितें सांगलां तें सांगता म्हणून. सो ते सगळें जें आसा पळय न्हू डॉक्टरान कितें सांगलां कशें सांगलां तें तुमकां हांव सगळ्यांनी नेक्स्ट व्हिडियोन मागीर शेअर करता. एक्चुली म्हाका ह्या व्हिडियोन शेअर करपाचें आशिल्लें सगळें तुमकां हांवें सकाळीं सांगलें बीन की कशें कितें तें हांव सगळें शेअर करता म्हणून. आनी आतां टायम जो आसा पळय तो ऑलरेडी खूब जाल्लो आसा 11:15 11:30 जावपाक येयलीं आनी बाय आजून न्हिदूना ताका न्हिदोवपाक जाय. सो जस्ट ताका फीड घातला आनी ते भितर खेळटा सो ताका न्हिदोवपाक बी जाय मागीर खूब लेट जातलो आनी व्हिडियोय बी खूब लेंथी जातलो न्ही. सो म्हटलें तुमकां एक जस्ट बारीकसो अपडेट दिवया की हेज्या मुखाल्ल्या व्हिडियोन हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता म्हळ्यार नेक्स्ट व्हिडियोन डॉक्टरान कितें सांगलां कशें कितें करपाचें तें तेजे वयल्यान तुमी म्हाका प्लीज सजेशन्स दिया मागीर. ओके चलात तर आयचो व्हिडियो हांगासर सेंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. खूब लेट जालो आयज खूब म्हणजे खूबच लेट जालो. इतलो लेट म्हणल्यार आमी जागी आसतात बट बायेक अशें करून न्हिदोवपाचें दवरिना हांव. एटलीस्ट 10 म्हणल्यार तरी ताका न्हिदोवपाची ट्राय करता. ओके सो चलो लायटी बिटी सगळें पालयता क्लोज अप किचन बी सगळें क्लीन केलं क्लोज केलें सगळें. सो जस्ट व्हिडियो सेंड करपाचो उरलेलो करून घेवया अशें म्हटलें. ओके चलो बाय बाय.